पुरातत्व खात्यान गोयच्या दायजा कडेन बरीच आडनदर चलयल्या। चिखली नाकेलीच्यो 15,000 वर्सां आदल्यो होवऱ्यो ताची साक्ष दितात। अजापाची गजाल म्हटल्यार पुरातत्व खात्यान त्यो आरक्षीत करूनय लोकांक काट्या खुट्यांतल्यान वाट काडत होवऱ्या मेरेन वचचें पडटा। पळयात हिरू महालेचो खाशेलो रिपोर्ट। रायट नाव आमी हा चिकाली नाकेली हांगा आनी नाकेली हांगा ही जो फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की सेडेडूची भुरगीं येयल्ली आसा। हांगा 3 केव्स हा जे हेरिटेज सायट हा आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट त्यो मानूनय घेतलेले हा। पण सद्याची परिस्थिती आहे की ह्यो सायट जे हा ते प्रिजर्व करून दवरपाक जाय आसले, मेंटेन करपाक जाय आसले, त्यो जायना। आनी हांगासले विलेजर्स हा जशे एक्टिविस्ट सिरील बाबा यांच्यानी मागला की ही सायट प्रिजर्व करून दवरपाक जाय आनी जी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंट्स हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें म्हटल्यार। जायते लोक येतात हे केव्स पळोवपाक आनी हे केव्स जे आहात हे खूब 15,000 वर्सां पयलींचे अशें म्हूण आयकून येयल्ले आसा आनी त्याच्या खातीर तेंची मागणी आसा की ही बेगीनच्या बेगीन हे प्रिजर्व करपाक जाय आनी हे जर प्रिजर्व केले जाल्यार आमची फुडली पिढी येतली त्यांच्या खातीर खंय तरी कितें पळोवपा खातीर उरतले जे आमचे कल्चर जे पयलींचे कितें आसले ते पळोवपाक। चिखलेचो सामाजीक वावुरपी आनी पर्यावरण मोगी सिरिलान एक खंत उक्तायल्या। तो म्हणटा हजारांनी वर्सां आदले हे दायज आयचे पिळगेक व्यवस्थित रितीन दाखोवपाक फावो, पण सरकारान ते कडेन आडनदर केल्या। आयकात सिरील फेर्नांडीसाक। आमी सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कुलाचे टिचरींक देव बरें करूं म्हणटा। तांणी स्टेप घेतलो म्हूण तांच्या भुरग्यांक हांगा हाडपाक आमची गांवांत आनी भोव करून हे आमचें दायज पळय हा केव्जांचें तें दाखोवपाक तेणी हो रिक्वेस्ट केलो आनी आमी तांची हे रिक्वेस्ट मानून घेयलो। अशें आमकां चिकाली बाय क्रुसेडर्सांक जायते रिक्वेस्ट येता आनी आमी केन्ना तांकां ना म्हणना, कित्याक आमकां जाय हे आमचे दायज सांबाळून दवरलेले आनी फुडली पिळगे पासत ते प्रमोट केल्ले। आनी आमी सदांच रिक्वेस्ट करता, सरकाराकूय रिक्वेस्ट करता, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता, पंचायतीकूय बी आमी लेटर केल्ली आहा की तांणी ही जागा राखून दवरची, सांबाळून दवरची, प्रोटेक्ट करची। आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान हे मानून घेतलेली आहा ही एक हेरिटेज सायट म्हूण 10,000-15,000 वर्सां पयलींची मेगालिथीक सायट। त्यांची थंय पॉट शेड्स मेवलेले आहा आदले, ते गोवा स्टेट म्युजियमांतूय आहा। दायजा फाटल्यान इतिहास आसात। दायजाचो कोणा तरी जाणट्याक सोद लागता आनी ताचो अभ्यास शास्त्रीय पद्दतीन जालो जाल्यार इतिहासांतल्या साबार घडणुकांचेर उजवाड पडटा। मनीस जाती खातीर ही म्हत्वाची गजाल। सिरील फेर्नांडीसान दायजाचेर आनीक एक उजवाड घातलो। ही केव उणेच एक 30 वर्सां पयलीं डिस्कवर जाल्ली जेन्ना चिरी कातताले ह्या दोंगराक, तेन्ना ही अंडरग्रावंड पळय स्ट्रक्चर्स आहा मॅन मेड मनशांनी कातयलेली। आनी जेन्ना थंय पॉट शेड्स पळय कलेक्ट केल्ले आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे सायंटिस्टांनी ते तेणी डेट केले मेगालिथीक पिरियडाचे म्हण 10 ते 15,000 वर्सां पयलींचे। हें कितें प्रूफ करता? हें प्रूफ करता की सगळ्यो आमची इतिहासा पयलीं इवन मोहेंजोदारो आनी इजिप्शियन सिविलायझेशना पयलीं चिकाली गांवांत मनीस रावताले। कसली मनीस रावताले, कितें तेंची लायफस्टायल आसली आमकां खबर ना, पूण हे मनीस रावताले इकमतीचे मनीस आसले आनी तांचे टॅक्नोलॉजी आसली, कित्याक हे 3 पळय तेणी केव्स कांतून काडल्या फातरांनी म्हणटकच तांचे ती टॅक्नोलॉजी आसली, तांचे टूल्स आसले आसतले। आमी ते आमकां एक म्हत्वाची हेरिटेज दायज अशें मानून घेवपा जाय आनी तें सांबाळपाचें अशें सगळे गोंयकारांचो हो कायदो व्हरता। अशी बरीच दायजां उजवाडात आयल्यात, पूण ती राखपाचे बाबतींत वा लोकां मेरेन हाडपाचे बाबतींत सरकार अजून पावलां उबारिना। आसात तांचेर पुरातत्व खात्यांचें लक्षय ना। सप्तकोटेश्वराच्या वाट्याक 7 कोटी येतात, पूण खोर्जुवेचो किल्लो, नार्वेच्यो आनी दिवचल लामगांवच्यो बौद्ध काळांतल्यो होवऱ्यो, संभाजीच्या काळांतलो निमुजगो ह्या सगळ्या कडेन सरकारान आडनदरच चलयल्या। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।